नमस्कार गोंयकारांनो, हांव गिल्बर्ट फर्नांडीस आरजीपी सांगेचो प्रेसिडेंट. आयज आमी आसा सांगेच्या विलियंट गांवांत वालशां म्हणटा पळय थिंगा वालशां, आनी हो नायकिणी पूल म्हणटा पळय तो व्हेरी फेमस पूल. सो काल पयर जो इन्सिडंट जाला, एक आख्खी फॅमिली काबार जाल्या. जे तेजें रिजन कितें आसलें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, कित्याक खंय तर तें रिटर्निंग वॉल नासलें आनी गाडी ती डायरेक्ट न्हंयक गेल्या. सो आयज आमी दाखोवपाक सोदता हो नायकिणीचो पूल पळय आसा, हांगा पळोवपाक शकता तुमी. हांगा सेफ्टी मॅटर कांयच ना. कोणूय काळखां गाडी येयली तो ब्रेक फेल जालो कितें जाल्यार ती डायरेक्ट गाडी हे उदकांत वचपाक शकता. एवढेन सेम स्टोरी, तेवढेनच सेम स्टोरी, आनी तेयी दोनी एंड आसा पळय सेम स्टोरी आसा. सो आयज आमी गेल्ले डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक. सो ते डेप्युटी कलेक्टर आमकां एक बरें वेलकम केलें आनी तेणें सांगलें आमकां जितले तुमी आमकां रिपोर्ट दिवपाक शकता वचोन गांवांत वचोन. ताका लागून आमी आतां पळोवपाक येयले आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलां की तो हाचेर एक कारवाई करतलो आनी जितली तेजे कडेन पळय जाता तो तितलें करतलो. सो आमी चड देव बरी करूं म्हणटा. सो डेप्युटी कलेक्टर आसा सांगेचो, ताका आमी चड देव बरी करूं म्हणटा. आनी हें तुमच्या मुखार आमी घेवन येता की हें रियली हें सेफ्टी मॅटर हांगा कांयच ना. सो हो बेगीनच्या बेगीन जावपाक जायो. हांगा जो कन्सर्न पंच मेंबर आसा ताजे लागीं म्हाका जी तो तें रेजोल्युशन तुमी मांडून ग्रामसभेक मांडून हेजो रिपोर्ट तुमी कलेक्टराक बेगीनच्या बेगीन धाडचो. नमस्कार. आतां आमी आसा भाटी पोत्र्या म्हण थिंगा. सो आतां आमी भोंवत आसा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीका, कित्याक तो इन्सिडंट्स पळय जाला न्ही तो परतो आनी घडपा जायना. सो आमी एवरी ब्रीज वचून आमी चॅक करता. सो आतां तुमी पळोवपाक शकता की ह्या ब्रिजाची कंडिशन कितें. आतां हें वॉल्त आसा, हांगासर कोणो तरी येयलो आनी सोमतो तरी उदकांत गेलो आनी कांय ऑप्शन ना. ऑलमोस्ट हो रोड खंय तरी कॉलेप्स जावपाक पावला. त्या रस्त्याक लिटरली भुंयेर जालां, भुंयेर बुराक पडलो आहा. आनी ते हिंग कोणू कसलो वचपाक शकता. हे सायडीन स्कुलाची बस्यो जी भुरग्यांक घेवन येता, बाल रथ ते भुरग्यांक घेवन येता, तांकां घेवन समज कसलो फाल्यां इन्सिडंट जालो जाल्यार हेजो जबाबदार कोण. हे प्रशासन, हो स्थानीक आमदार और हो स्थानीक हांगचो पंच. सो हांगच्या पंचा लागीं मागता तुवें समज हो व्हिडियो पळयलो जाल्यार हाजो तुवें ताबडतोब हाजेर तूं रिपोर्ट कर आनी कलेक्टराक धाड. सर कलेक्टरान हांगा म्हाका आयज बरें येवकार दिल्लो आसा ही कामां जातली म्हूण. सो ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांगाचो जो स्थानीक पंच मेंबर आहा, आतां कोण म्हाका खबर ना, बट मातशें हेजेर लक्ष घाल. हें रियली सिरियस कंडिशन आहा आनी डेंजरस कंडिशन आहा. हांगचो जो आमदार आसा, तुमी जेन्ना लोकांची जेन्ना दारां भोंवता, जेन्ना इलेक्शनां लोकांक खुबशे प्रॉमीस करता, तो प्रॉमीस लोकांक तुमी पावयत ना ज्यो लोकांक जाय त्यो. पूण एक ओवरऑल जो पब्लिका जे रस्त्याचे जावं बाकीचे इश्यू आसा, तुमी जेन्ना आयज मिनिस्ट्री आसा तुमचे कडेन, जेन्ना आयज तुमी सत्तेर आसा, डबल इंजीन म्हणटा, जाल्यार आयज लोकांक हे जे इश्यू आसा ह्या पुलाचे जावं कितें सेफ्टीचे, जाल्यार तेजें एक्शन कित्याक घेयना. तूं हे मतदारसंघात IT हाडपाक सोदता, बाकी लोक नाका म्हणटा तरी पूण ते हेजेर तुमी प्रेशर करून ते हाडपाक सोदता लोकांक नाका आसतना. पूण जेन्ना लोकांक खरंच गरज आसा ते हे बारीक गोश्टीच्यो. काल एक इन्सिडेंट जालो, एक फॅमिलीचे 3 एक आवय बापूय आनी चलो भुरगो गेलो, हे जग सोडून गेलो. एक खंय तरी हे गोवोरमेंटाची एक मिस्टेकी लागून. तशेंच आयज आमी पत्र्या हे गांवां आयिल्ले आसा, हे सांगेम कॉन्स्टिट्युएन्सी, जाल्यार आयज हे इतले रिस्की आसा, खऱ्यांनी रिस्की आसा. जाल्यार हांगचो जो आमदार जावं हांगची लोकल जी बॉडी आसा जे एक्शन कित्याक घेयना. फाल्यां कोण कित्याक जायसर वाट पळयता काय म्हणून. ताका लागून हे व्हिडिओ माध्यमांतल्यान मॅसेज दिवपाक सोदता हे लोकल ऑथॉरिटी की इमिडिएटली हेजे एक्शन घेया, रिपोर्ट करा. आनी तसोच जो आमदार आसा एकदां गांवां येवन भोंव, हे कितें इश्यू आसा तेजे एक्शन घेया, रिपोर्ट काडा. आनी फुडलें जें कितें आसा कलेक्टरा जो खंय रिपोर्ट पावोवपाचो तुमी पावया आनी हे जे हांगचे कितें जो एक्शन घेवपाचें तें बेगीन घेया. हांगचो ठराव आमदार आसा तो खंय लोकांक खूब भियेता आनी खूब तेजी मस्ती जाल्ले तेजे लागून तो फाटले फावटी पडलेलो. पूण आतां हे जे सिरियस इन्सिडंट घडला काल ते लागून आमी आयज हांगा फूल टायम भोंवता. गिल्बर्ट आसा आमच्या वांगडा, अदो बाकीचे लोक आशिल्ले, अशें करून ते भोंवता. लोक हांगा सांगता कितें जालें तें. हेंचे कडेन हांगा व्हडले इव्हेंट करपाक 100 करोड आसा,
पूण ह्यो बारीक बारीक गजाली ज्यो जावंक जाय आशिल्ल्यो त्यो जावपाक हांगा जायना. हांगा जर सारकें आयज जर वॉल्त आसा आनी तेणें म्हणलें तशें इन्सिडंट जावचो न्ही, गिलबर्टान म्हणलो तसो की बालरथ जावं आनी कोणीय जावं एक सुद्दां जीव गेलो तो जीव काल जशें जालें तशें सामको हें जाल्लें. कितें जर जाता हांगा जाल्यार तेच्या पयलीं जर ते प्रिकॉशन घेतले जाल्यार बरें जातलें, कित्याक हो सामको डेंजरस कंडिशनान आसा पूल आसा तो. हांगा तुमी पळयता की कशें ते थंय भुंयार पडलेले आसा. मागीर हांगा जर एक रिटेनिंग वॉल नाल्यार कितें तरी अशें बांदून जाल्यार एटलिस्ट एक सिग्नल नाल्यार एक सायनबोर्ड तरी आसपाक जाय आशिल्लें, जेणे करून ते कळटलें कोण न्यू येतलो कोण रातचो येतलो तेका, जेणे करून असले इन्सिडंट काल घडले तशें घडचे ना. देव बरें करूं. मातशें तें मातशी बेगीन करून घेवची सगल्यांनी. रातची बी कांय कळना काळखा आयल्या आनी भुरग्यां बस बी वयता इस्कॉलाची दनपारची कांय कळना. रातची बी डेंजर. सगळें पूल मोडोन गेलो सगळो. कवर घातले पोरूं, कवर ना जालें सगळें वाऱ्याचेर.